जे कोण आपणाचो गांव सांडून आनी एक कडेन वचून पोटा खातीर वावर करतल्यांचे समस्या कितें म्हणून आमकां जायते फावटी समजना. गौडांचे गटाचे ते हे हांगा येतात म्हणून आमी तांकां जाय की तो स्थानमान दिवं की आमी भियेत हांव दिना जायते फावटी. येन्स आमच्या बावंडांक गल्फांत येताना जाता म्हणल्यार आमी जायते फावटी विसरता. थंय भांगराच्या रस्त्यांनी चलतात भोव बरेंकर आसात म्हणून एका स्वप्नेल्या संवसारांत आमी आसता आनी जायते फावटी ते दांपून व्हरतात. कित्याक म्हज्या कुटुंबाक तें कळ्ळें तर जाल्यार ती रडतीत ती निराशी जातीत ती वचूंक सोडची नात म्हणल्यार तसल्या त्या खातीर ती तशें करिनात सांगनात. कित्याक वेतात आपणाचें कुटुंब बरेंकर बांदून हाडचें म्हणल्यार ते आशेन वेतात. बाळका जेजूते मोगाळ भावनो भयणीनो आनी भुरग्यांनो, सेदोळ सो तुमकां कळयल्ले प्रमाणे परगांवांत वावर करच्या पासत मागोवंक तो नियाळ करूंक आमकां आपोवणें आसा. हांगा जायतीं परगांवांत वावर केल्लीं आसात आनी जायतीं परगांवांत वावर करूंक आशेवचीं आसात. जायतीं तेसवां येतात परगांवाक वेची विजा मेळोवन दी तशें. परगांवांत वचून जायतें गळोवन बरें कुटुंब बांदलें आसात. परगांवाक वचून थंय कश्ट सोंसून निराशा भोगून फाटीं आयिल्लीं आसात. परगांवाक गेल्ल्याचो परिणाम जावन कुटुंबांत वांटे फांटे तुटाफट जाल्ले आनी त्या मुखांत निराशे भोगल्ले आसात. परगांवाक वचून ग्रेस्तकाय आपणायल्ल्या वरवीं त्या पयशांक लागून मात्र मान घेतले आनी ते पयशे नासले तेन्ना मान नासतना निराशे जाल्ले आसात. अशें विविध रितीनी परगांवाक वचून फाटीं आयिल्ले थंय संतृप्ती आसा निराशाय आसा. आनी एका कुशीन परगांवाक गेले म्हणटना जायते पयशे मेळटात, सुलाभेचें जिवीत जाता, एकाक 10 मिनटांनी सांबाळ मेळटा म्हणल्यार तसल्या पिशा चिंतपाक आसून तांच्या कश्टांक स्पंदन करिनातलीं जायतीं आसात. आनी ह्या खातीर भावनो आनी भयणीनो, थोडो वेळ पूण जें कितें परगांवी म्हळ्यार कितें म्हणून समजूंक आमकां एक आपोवणें. परगांव म्हणटना खाली गल्फाक वेचें मात्र न्हय, आपणाचो गांव न्हय आशिल्ले कडेन वेचें आनी थंय रावून थंय कितें बरो भोगूंक आसा, कसले समस्या फूड करूंक मेळटात, जायते फावटी आमकां समजना. आमचो फादर जोसी सिदाकट्टे, जोसेफ सिरील डिसोजा आनी एक सोबीत एक नॅनो काणी या एक धाकटुलें एक कवण बरयलें अशें आसा, वाचता तुमच्या मुखार. अचानक एक सकाळी हांच्या घरा मुखार रस्त्या बगलेन कच्चें जुब्बा न्हेसलेले गिरायक कोंडून आसात. कित्याक आसात? पायपलायन वा हेर कितेंय? सूर्यो कठीण उजो वंकतालो. आतां कोणतल्यांच्या पाटेर जिब्बो येना, काळी कात उजळटा. तांतली एक स्त्री हांची गेट उसवून भितर आयली. पेंकडाक एक भुरगें. ह्या घरची यजमान भायर आयली. कितें सीदे येवचें सगळें भितर? पियोवंक उदक. स्त्रियेक जीबी परतना ताणेन. यजमानीन कामाच्या चेडवा करना कोलाच्या बोतलींत उदक भरोवन दिलें. परत परत येवन दोशी नाका, आतां जें जालें. यजमानीन खडाखड सांगलें. मुन्नीन तें पळयलें. तें म्हणालें, मम्मा, डॅडी गल्फांत असो चुकीतलो ताणेन बुकेन आसात न्ही, पाप. यजमान शिरी सुकली. भावनो आनी भयणीनो, भोव सोबीत रितीन हे आमच्या बाबा जोसीन एक स्थितीगत विवरिल्या. परगांवांत म्हणटना गल्फांत मात न्हय, जे कोण आपणाचो गांव सांडून आनी एक कडेन वचून आपणाच्या
तशें आपणाच्या कुटुंबाच्या पोटा खातीर वावर करतल्यांचे समस्या कितें म्हणून आमकां जायते फावटी समजनात. गावडांचे गटाचे ते हे हांगा येतात म्हणून आमी तांकां जाय की तो स्थानमान दिवं की आमी भियेतांव दिना जायते फावटी किणतांव तांकां आमच्या फायद्या खातीर वापरतांव. येंस आमच्या बावंडांक गल्फांत येताना जाता म्हणल्यार आमी जायते फावटी विसरतांव. थंय भांगराच्या रस्त्यांनी चलतात भोव बरेंकन आसात म्हणून एका स्वप्नेल्या संवसारांत आमी आसतांव. वय हांगाच्या इल्लो चड पाग मेळटा त्या खातीर वेतात वय. पूण थंय लिवींग कंडिशन खंयच्या कश्टांनी इकट जाल्या जाग्यार कसलें खाण कशें वातावरण हांगाच्या दोडो विपरीत हवामान आसूनी थंय कशें जिवन सरतात म्हूण तांच्या लागीं गेल्ल्या लागीं मात्र आमी विचारन समजूंक शकता. आनी जायते फावटी ते दांपून व्हरतात. कित्याक म्हज्या कुटुंबाक तें कळ्ळें तर जाल्यार ती रडतीत ती निराशी जातीत ती वचूंक सोडची नात म्हणल्यार तशें त्या खातीर ती तशें करिनात सांगनात. कित्याक वेतात आपणाचें कुटुंब बरें करून बांदून हाडचें म्हणल्यार ते आशेन वेतात. हांगा येवचीं तशेंच वेतात. देखून भावनो न्ही भयणीनो परगांवांचे कश्ट समजून तांकां स्पंदन करूंक पवित्र पुस्तकांत तापोवणें आसा. हेच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पर देव इस्रायलकारांक म्हणटा परगांव्यांक तुमी कश्टूंक नजो. कित्याक तांकां हक्क नातलीं. तांच्या वयर कसली एक फिर्याद हाडली तर जाल्यार सुलाभायेन तांचेर जडती जाताली आनी तांकां जिवेशी जती मारी येता आसलें तांकां हक्क ना. कितेंय करिया तांकां. त्याच नामांतलें आजुनूय तशें जाता. जायत्या राष्ट्रांनी तशें जाता. फटकेर फर्मान मारून आरोप लावन तांकां जैलांत कुसयले जाल्यार कितलेशे गल्फाक गेले जाल्यार तशें जावन आसा. जावंक पुरो इस्रायलाक थोडी येतात थंय भायर वचूंक जायनासतना कित्याक विजा मुक्त जाल्या ह्या सोर्या वचचें पडलां. ह्या विजाक इतले पयशे दिल्यात आतां कितले लाख आसात दिवंक इस्रायलाक वचूंक. थोड्यांक म्हणी कळीत आसतालें न्ही गे 50-60 लाखां वयर घर आडोव धरन जागो आडोव धरन आनी कितें कोणा लागीं पयशे सारन तें करन हें करन थंय वचून लास्टाक एजंटांनी मोस करन आनी कितें कश्ट सोंसून ते पयशे फारीक करच्या खातीर थंय सोर्यां रावून खंय वचूंक जायनासतना सगळो दीस आनी रात एकाच घरा भितर विचार जावन जीव रिस्केर घालून कितें शिरकोन पडल्यार जैलत म्हणल्यार तसल्या गतींत आसचे भियान आसचे तसले कितलेशे जण आसात. कितलेशे आसात. भावनो न्ही भयणीनो आज आयची लितुर्जी आमकां उलो दिता हें आमच्या बावंडांक समजूंक. असो अर्थ न्हय आमी बेश्टेच रिस्क खाणयो तशें गरजे म्हणून. पूण एका वत्तडाक लागून मनीस अशें करता. आनी सकट थंय भायल्या गांवांत भोव सोबीत रितीन शाबीत रितीन सुलाभायेन काम मेळटा म्हणून चिंतून हांगाचें काम हांगा खालें 10,000-12,000 सांबाळ मेळटा थंय बरो मेळटा म्हणून स्वप्न थंय वेचें ती स्वप्नां जायते फावटी जारी जायनात. हेच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पर देव इस्रायल परजेक म्हणटा तुमी परदेशी जावन आसल्यात विदेशांत आसल्यात इजिप्तांत गुलामपणांत आसले म्हणून विसरा नाकात. आनी त्या तुमच्या अणभोगान आतां तुमच्या लागीं कोण एकलो निर्वसीत जावन विदेशी तुमच्या समोर आसा तर जाल्यार मोगान आनी मानान तांकां पळया. भोव सोबीत. तितलें मात न्हय तांकां लुवतना सती तांचे बेळे लुवतना सती तांकां सगळें लुवोंक नातल्लें. मेरे सुवातेर आसले तसलें बगलेक आसलें तांणी तशें सोडूंक आसलें. कोणाक गतदार नातलें लुवण खावं देत म्हणून. दाखो कुंटतना संपूर्ण आसलो दाखो तांकां कुंटूंक नातलो. दाखो थोडो मणी सोडूंक आसलो. एक फावटी कुंटल्या उपरांत परत्यान कुंटूंक नातलो. जावं खंयचेंय बेळें अंजुरां जावं दी आनी कितें जावं दी नातलें. कोणाक तांकां. कित्याक देव न्हय मात्र तुजो देव समेस्त असो. देव पोरण्या सोल्ल्यांत आपणाक आणावेम यावे म्हळ्यार निर्गतिकांचो देव म्हणून आपणाक उलो करता. कोण पळय त्या निर्गतिकांत भाग जावन आसात विधव आवय बापाय नातले भुरगीं आनी परदेशी स्वंत गांव नासतना कश्ट नासचें. भावनो न्ही भयणीनो देवाक ह्या व्यक्तींत एका रितीचें सॉफ्ट कॉर्नर विशेश मोग आसा. आनी कोण असल्यान थंय मोग दाखयता तांकां देव आशिर्वादा विनय सोडिना. तांकां आशिर्वाद घालता. आनी ह्या खातीर द्वितीय पुस्तकांत 10व्या अध्यायांत 19व्या वळींत सर्वेस्पर देव म्हणटा देव परक्यांचो मोग करता तुमी तांचो मोग करा. एका काळार इजिप्तांत तुमी परकी जावन आसल्यात. निर्गमन पुस्तकांत 22व्या अध्यायांत परत मोइजे मुखांत सर्वेस्पर म्हणटा परक्यांक कश्ट नाकात वा दग दिनाकात कित्याक तुमी इजिप्तांत परकी जावन आसल्यात.
आता आम्ही खंडीत जावन आमच्या मायगावांत जी येताना जायत्या सोडजोडीने जायत्या स्वतंत्रान जियेवण आसा त्या भाग जावं अर्गां वो स्वतंत्र जोडूंक जायत्याने त्याग केला ते आमी विसरोवचे न्ही. आमची भावंडां बैल्या गोवांत काम करनासतना तांच्या त्या वावराक तांच्या त्या घामाक तांच्या त्या दुखाक तांच्या त्या निराशेक आनी हाका संबंध जावन तांणी सोंसच्या त्या पिडेशिरेक जायतीं तरणाटपणारत 35-40 वर्सांनी डायबिटीस आनी कितें प्रेशर असल्या समस्यांक लागून कश्टून आसात. कित्याक कुटुंबांत रावन अलग जावन थंय रावचें तितलें सलीस जायचें न्ही. तसल्या लिव्हिंग कंडिशनार जियोवचें सलीस जायचें न्ही. तुमी हांगा आसली जायतीं तुमी वळखतात. देखून तांच्या पासून आमी मागतना भाऊ आनी भयणीनो कितें करियेत पयल्यान आमी समेस्तां यूज एंड थ्रो संस्कृतीक वळख जाल्ले तसली. म्हणजे कितें एक वापरचें आनी तें वापरले उपरांत उडोवचें. पयलें तशें नासलें. पयलीं तितलें सुलभान आमी उडयनातले. आतां जावं दी पेन्न जावं दी कितेंय जावं दी यूज एंड थ्रो संस्कृती. पाश्चात्य गांवांनी इतलें वस्तू वर्साक लागीं लागीं 50-60 जोडी वस्तू ती वापरतात वर्साक. तशें म्हळ्यार कांय एक 100 दिसांक एक वस्तू वापरचें. तें वापरन मागीर आनी कोणाक उडोवचें आनी कितें करचें अशें यूज एंड थ्रो संस्कृती आमच्या वैयक्तीक जिवितांत इतली जाल्या न्ही मात्र वस्तू आमी यूज एंड थ्रो करता मनशांकी करता. देखून केन्ना आनी एका व्यक्ती तातूंत फायदो जालो ताच्या उपरांत ताच्या विशयान पडोवन वचोंक ना. कितलींशीं कुटुंबां अशीं जाल्यात. म्हणजे भायल्या गांवांत गोवया बापोय काम कर कितें ताणें धाडलें ताच्या उपरांत तो मान आनी ती मर्याद त्या बापायक सती त्या कुटुंबांत मेळनासतना निराश जाले जायते हांवेंच पळयल्यात. हांवेंच संवाद केला तांच्या लागीं. पयशां खातीर मात्र मान न्ही. संबंदांत वाडोवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा शिकोवंक आसा आनी त्या खातीर कोणूय एकल्या काडिल्लो वावर आमकां कळचो ना. थोडे फावटी दुखां गळयले तें मात्र कळात आनी थोडे दुखां गळोवचें सारकें न्ही म्हणून गळयनासतना रावतात. भितरत गिळटात तीं दुखां. तीं दुखां पळोवंक शिकया. आनी एक जिवितांत कितें कश्ट आसात म्हणून समजूंक आमी प्रयत्न केले तर जाल्यार संवेदनशील व्यक्ती आमी जाता. आमी समजूंक शकता. जायते समस्या परिहार करूंक शकता. वी नीड टू लर्न टू बी एम्पॅथेटीक. आनी एकल्याचे कश्ट समजूंक आमी शिकोवंक आसा. केन्ना आमी स्वकेंद्रीत जाता. म्हज्याच विशयान हांव चिंता हेरांक हांव गुमान दिना पूण केन्ना हांव हेरांक गुमान दिता म्हजे कश्ट हांव विसरूंक शकता. हेरांक हांव उपकार असो जावंक पावता. देखून पयल्यान ह्या यूज एंड थ्रो संस्कृतींत हांव थोडे पुडी अलग जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमकां कोणें उपकार केला कोण आमच्या आदाराक पावल्या तांकां आमी विसरोवचें न्ही. थोड्याशा तेंपा आदीं एकलो दादलो जायत आपल्या तरणाटपणांत जायत वावर केल्लो दसलो अंतुळनाक शेवटल्लो. कांय करूंक जायनासलें ताच्यान आनी भेट केल्ले तेन्ना ताची पतीन आनी ताची धूव बरी ताची सेवा करनासली. इतली सेवा करनासली. जायतो ती सॅक्रिफायस करनासली. जायतो सॅक्रिफायस करचें पडटालो. खंय थोडे फावटी भायर वचोंक जायनासलें फंक्शनाक वचोंक जायनासलें. थोडे फावटी मिसाक सती वचोंक जायनासलें. आनी तितल्या तेन्ना ती स्त्री म्हणाली ताणें इतलें गळोवन आमकां आमचो मोग करूं नये. ताका थांगतना इतली आमची सेवा करूं नये. आमच्या पासून ताणें वावर करूं नये. आतां आमी इल्लेशें ताका कुमोग करूंक आमकां कित्याक जायना. देखून सदांच कोणें आमच्या पासून वावरला एटलिस्ट तांचे पासून पुणी आमी दिनवाशी काळजाची उपकारी मनाची जावंक आमी प्रयत्न करचे. जर तें ना आमी मनशां न्ही. दुसऱ्यान भाऊनो आनी भयणीनो थोडे फावटी थोड्यांच्या उदारपणाचो बेपार वो करचें तसलें सैम आमचें तें आसा. थोड्यांच्या बरेपणाचो तांकां धर्माक आसा तांणी घाले आसा व्हडलें घाले आसा त्या विशीं चिंतन बेपार वो करचें तसलें. तसलो एक जायते रितीचे तसली शीर प्रत्येक जावन तरणाट्या मदें भुरग्यां मदें पळोवंक मेळटा. आवय बापूय थंय भुरग्यांनी उसारची शीन तुवें घाला व्हडलें घालय म्हाका जल्म दिल्लो कित्याक तें घाला तुजें कर्तव्य तुवें खरीच येता आसलें. ह्या रितीचें उलोवणें जायते फावटी भुरग्यांक हांव येवचें आयकूंक मेळटा. जायत्या आवय बापायनी बेजाराय उसारली आसा. हें खंडीत जावन कोणाकी बऱ्याक पडना. आमी शिकोवंक फावो आमच्या भुरग्यांक टू बी ग्रेटफूल दिनवाशे काळजाचें जावंक आमी शिकोवंक फावो. पयलीं आमच्या मतींत आसाचें आनी दुसऱ्यान खंयचेंय एक ल्हानांतलें ल्हान बरेंपण तुका मेळ्ळें जाल्यार दिनवाशे काळजाचें. कित्याक देव न्हय पुरपुऱ्याक बगार उपकारी मनाच्याक आशिर्वाद दिता.
तूं कितलो पुरपुरताय तितलो तूं देवातान पयस येताय, देवाच्या आशिर्वादांत हांव वंचीत जाताय आनी कितलो तूं ग्रेटफूल दिनवाशी काळजो जाताय तितले आशिर्वाद तुका मेळटा. हें उडास दवरचें देखून नाही मात्र देवा थंय बगार एकामेका थंय दिनवाशी काळजाची जावंक आमी प्रयत्न करचें. तिसऱ्यान बघून न्ही भयणीनो, कश्ट हिंसोने समस्ये आमकां येताना एक आमी उडास दवरया. सगळ्यांक ती विसर पडल्यार कोणाय कितें कळना जाल्यार देवाक कळटा, कित्याक देव असल्यांचो अनाविम यावे निर्गतीक असो कश्ट जाल्यांचो देव. जेजू कितो अणभव जालो आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जुजेन मोरयेक आनी बाळका जेजू घेवन परदेशाक इजिप्ताक वचचें पडलें. तें कुटुंब राखचें पासत देखून जे कितें कश्ट तुमी काडटात ते कश्ट तुमी सांगनासतनांत त्या सोम्याक कळीत आसात. देखून हे मिसाचें बलिदान आमी पेटयतना पयल्यान देवाक आमी अर्घ दिवया. ताणें आमचेर आशिर्वाद घाला. सोबित्या आमच्या गांवांत आमकां जल्म फावो केला, मात न्हय आमकां शिकप मेळ्ळां, जायतें शांत समाधान आमकां मेळ्ळ्या. बरें काम जोडचें पासत बैल्या गांवाक वचूंक वचचें थंयसरलें बागी आमकां फावो केला. देवाक अर्घ दिवया. आनी अशें भायर गेल्ल्या त्या मनशांतल्यान आमकां जायतो आदार लाभला ह्या युक्रिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर. तसो सोमी आमच्या कुटुंबाक घट करूं, आमचो संबंद आमचो बांद आणकी चड बळवंत करूं, एकामेकाच्या गरजाक स्पंदन करचें तसलें बरें मन आमकां तो फावो कर म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर मागया.